माथेवाप्रमाणे सुवार्था अध्याय 27. जेजू पिलाता सरशे वर्तात. सकाळ जातास प्रधान याजकाने आणि सुदैवांच्या मतबाऱ्याने जेजूक जीविशी मारसो म्हणून ठराव घेतलो. उपरांत थाने ताका खोडो घालून रोमी अधिपती अधीन केलो. जुदासाचे मरण. तवळ ताका पराधीन केलो तो जुदास जेजूक मरणाचे फर्मान दिल्ल्यान ते पळेवन आपल्या अंतस्करणाचे खांतवणेन विरार जालो आणि रुपयांची 30 नाणी प्रधान याजकांक आणि मतबाऱ्यांक दिवंक म्हूण फाटीवरन गेलो. तो म्हणालो, हांवें पाप आदारले, निरपराधी रगत हांवें विकृत केले. पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले, आमकां ते पडून वचोंक ना, तुंच तें पळेवन घे. तितल्यार ताणें रुपयाची नाणी देवाळांत उडयली आणि वचून गळपास घेतलो. प्रधान याजक ती नाणी विंचून म्हणाले, रक्ताचो धुडो हो तो पवित्र खजानांत घालूंक आमच्या कायद्यांक विरोध. आणि आपणा मदें आलोचन करून परगाव्यांक मातयेक पावचे खातीर कुंभाराचो गादो तांणी मोलाक घेतलो. ह्या पासत आज पर्यान रक्ताचो गादो म्हणलें नांव पडलां. अशें पूर्ण जालें येरेमिया प्रवाद्यान म्हणलें तें. तांणी रुपयाची 30 नाणी घेतली, मनशाक बांदलेले मोल तें. इस्रायल घरांनी बांदलेले मोल. आणि सोम्यान म्हाका फर्मायिल्ले प्रमाणे कुंभाराच्या गाद्याक ती मेजली. पिलात जेजूचो विचार करता. उपरांत जेजूक हाडून अधिपतीचे हुजीर केलो. अधिपतीन ताका सवाल केलें, तूं जुदेवांचो रायवे? जेजून जाप दिली, ते तुंच म्हणटाय. पूण प्रधान याजकांनी आणि मतबाऱ्यांनी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादींक जेजून जाप दिली ना. तवळ पिलात ताचे लागीं म्हणालो, तुजे विरोध कितें सकड ते सांगतात तें तुका आयकना. तरी पूण जेजून एकाकी जाप दिवनातले पळोवन अधिपती भोव चड विस्मीत जालो. जेजूक मरणाचे फर्मान दितात. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना पैकी लोकान मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची दस्तूर आसा. त्या वेळार बारब्बास नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. देखून लोक थंय जमो जाल्ल्या वेळार पिलात म्हणा लागलो, हांवें कोणाक सोडून दिवचें म्हूण तुमची कुशी? बारब्बासाक वा क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक? तांणी मोसरान ताका धरून दिल्लो म्हणलें पिलात बरें जानासलो. अशें पिलात नित्यासनार बसून आसतना ताचे पत्नीन ताका जागरण धाडलें. तूं त्या निरपराधी मनशाच्या रगल्यांक वचनाका. ताचे निमती गेलते राती हांवें स्वप्नांत जायते सोंसलां.
त्या वेळा भितर प्रधान याजकाने आनी मातभाऱ्याने बाराबासाक मागी जाय आनी जेजूक जिवेशी मारय जाय म्हणून लोकांक पुसलायले. देखून अधिपतीन दोगां पैकी हांवें कोणाक सोडनो दिसय म्हूण तुमची कुशी? अशें म्हणून तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार बाराबासाक म्हणून तांणी जाप दिली. तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं? विचारले पिलातान. तांणी सोमेस्तांनी जाप दिली, ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारले, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीकी व्हडल्या थाळ्यान उपराट्यो भोबो मारन म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात आपणाचे आनी कांय चलना बदलाक गडबडच सडटा म्हूण समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर हात धुवन म्हणालो, ह्या निरपराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. तुमीच तें पळोवन घेया. आनी लोक म्हणालो, ताचे रगत पड आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर. तितल्यार पिलातान बाराबासाक तांकां सोडनो दिलो. पूण जेजूक जेरबांद मारून कुर्सार जोडच्याक ताका शिपायांचे अधीन केलो. शिपाई जेजूची खेळकुळा करतात. तवळ अधिपतीच्या शिपायाने जेजूक राजांगणांत व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. ताचे आंगवस्त्र तांणी काडलें आनी ताचेर एक रक्तांबर शेलो घालो आनी खांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो आनी ताच्या उजव्या हातांत थिव्याची बेतकाठी दिली. आनी ताचे मुखल्यान धिंब्यांनी पडून ताची खेळकुळा करून ते म्हणूंक लागले, नमान जुदेवांच्या राया. आनी ताचेर ते थिंपी उडयतले आनी ताच्या हातांतली बेतकाठी काडून ताच्या मस्तकाक मारतले. शेकी ताच्यो खेबडायो कर्ण जाताच रक्तांबर शेळो तांणी काडलो आनी ताचेंच वस्त्र ताका न्हेसोवन ताका ते कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. जेजूक कुर्सार मारतात. ते भायर वेतासतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो एकलो तांकां वाटेर भेटलो आनी तांणी ताका जेजूचो खुरीस व्हांवोवंक बलात्कार केलो. अशें गोलगोथा म्हळ्यार कठ्यांची सुवात म्हणले कडेन ते येवन पावले. थंय रक्तांबोळ भरशिल्लो वायन ताका तांणी पियोंक दिलो. तो ताणें साकलो, पूण तो पियेल ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत ताची आंगवस्त्रां तांणी सोडती घालून वांटून घेतलीं आनी लागसार बसून ताका ते पारो करूंक लागले. तांणी मांडलोलो अपराध ताच्या माथ्या वयर हे परे बरोवन लायलो, हो जेजू जुदेवांचो राय. तवळ ताचे सांगाता दोग सोरांकी कुर्सार जोडले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. ते वाटेन
हेने तेने वेतले ताची निंदा करतले आणि तकली हालवून म्हणतले, तू देवाचे मंदिर नास करण 3 दिसांनी पोरत्यान ते उबारूंक शकतलोय न्हय. तू देवाचो पूत जाल्यार कुर्सा वयलो सकला थेव आणि तुकाच बाचाव कर. तेच परे प्रधान याजक, शास्त्री आणि मालघडे ताची केळकुळा करण म्हणतले. हेरांक ताणे बाचाव केले, पूण आपणाकच बाचाव करूंक तो शकना. हो इस्रायेलाचो राय खंय? तर कुर्सा वयलो तो देवोंदी आणि आमी ताका सतमंतल्याव. देवाचेर तो फाथेल्लो मू? देवाक तो जाय जाल्यार तोच ताका सोडोवन दी. आपूण देवाचो पूत म्हणून तो सांगतलो न्हय. ताचे सांगाता कुर्सार जोडले सोरी तेच परी ताची निंदा करतले. जेजूचे मरण. दनपारां थावन 3 वरां पर्यान सगळ्या गांवार काळोख पडलो. सोडून 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या थाळ्यान म्हणलें, एली एली लामा सबक्तानी, म्हणजे मुछा देवा कित्या तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसार आसलेले थोडे तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तक्षणा तांचे मदल्या एकल्यान धांवन वचून एक दर्या आळमे हाडून शिरक्यांत बुडयले आणि एक बोडयेक शिरकावन जेजून तांतले साकी सारकें ताच्या वोंटाक धरलें. पूण हेर थोडे म्हणाले, रावा, एलिया ताका बाचाव करूंक येता जाल्यार पळया. जेजून परत्यान व्हडल्या थाळ्यान भोब मारली आणि प्राण सोडलो. ताणें प्राण सोडताच देवाळाचो पडदो वयर थावन सकला पर्यान पिंजोवन 2 फाले जाले. भुंय कांपली, खडपां फुटलीं आणि मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले आणि विशेव घेवन आसले साबार भक्त जिवंत जाले. आणि जेजूचे जिवंतपण जाल्या उपरांत ते फोंडांतले भायर आयले आणि पवित्र शहरांत येवन साबार जाणांक दिश्टी पडले. शतापती आणि ताचे सांगाता जेजूक फारो करून आसले जण भुंयकांप आणि घडलें तें सगळें पळोवन भोवसड भियेले. नीज जावन देवाचो पूत हो म्हणाले ते. आणि साबार स्त्रियोय थंय पयस उब्यो रावून ह्यो संगती पळयताल्यो. जेजूची सेवा साकरी करून घालिलेया थावन ताच्या फाटल्यान त्यो आयिल्ल्यो. तांचे मदें उबी आसली मोरी मागदलेन, जाकोबाची आणि जुसेची आवय मोरी आणि जेबेदेवांच्या पुतांची आवय. जेजूक निखे पितात. सांज जाल्या उपरांत आरिमातेयाचो एक ग्रेस्त मनीस जुसे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शिस. तो पिलातासशी गेलो आणि ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोडून दिसय म्हूण पिलातान हुकूम दिली. जुसेन ती देंवोवन
नितळ सणाच्या लुकठान गुठलायली आणि थाने आपणाकच मन खटपांत पोखोर्न केल्ल्या नव्या फोंडांत ती दवरली आणि समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिला लोळोवन तो घरा गेलो. पूण मोरी मागदलेन आणि ती दुसरी मोरी थंय फोंडा समकार बसोन आसली. फोंडाक फारो. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार शुक्रारा उपरांतल्या सकाळीं प्रधान याजक आनी फारिसेव सांगाता मेळोन पिलातासशी गेले आनी म्हणाले, सायबा, तो ठक्की जिवंत आसतना 3 दिसा उपरांत हांव परत्यान जिवंत जातलो म्हणून म्हणटालो. ताचो आमकां उगडास आयलो. देखून 3 दीस पर्यान फोंडा लागीं पारो दवरूंक तुवें हुकूम दिसय. नंतर ताचे शिस येवन ताका सोर्यां व्हरतीत आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला म्हणून गांवार गाजयतीत. आनी ही निमाणी फटोवणी पयलेंचे प्रास चड मारेकार जायत. पिलात तांकां म्हणालो, तुमचे लागीं पारे आसात न्हय? वसा आनी तुमकां कितें कळटा त्या प्रकार बंदोबस्त करा. इतलें आयकून ते फोंडाची बंदोबस्त करूंक गेले. फोंडाचे शिळेर मोर घालन आनी लागीं पारो दवरन ते फाटीं आयले. आमेन.